देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. आयचे शुभ वर्तमान आमकां आमच्या गरजांचेर आनी जबाबदाराचेर नियाळूंक आपयता. पयल्या वाचपांत पागेवन पावलू मानून घेता की आपणा लागीं जें कितें आसा तातूंत तो दादोशी रावंक शिकलो. शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां सांगता की जी एकदम उण्या मोलाच्या वस्तूंनी खात्रेची ती उंच मोलाच्या वस्तूंनी खात्रेची जातली. आनी जोर कोण ह्या संवसारी वस्तूंनी विस्वाशी रावनात जाल्यार सोर्गीच्या वस्तूचे दोनीपण तांकां कशें फावो जायत. गरज आनी जबाबदारी जावन आसा आमच्या जिविताचे आनी व्यक्तित्वाचे खाशेलपण. ह्या आमच्या आधुनीक संवसारांत जंय सगळ्योच वस्तू आमकां एक दोपक्याक सोंपेपणीन मेळटात, थंय गरजे आनी आशे मदलो हो अंतर आमकां दिसना. जाची आमकां खरेपणी गरज आसा ताचें मोल ह्या संवसारी वस्तूचे आशे फाटल्यान लिपून उरता. जशें परी जेवण जावन आसा आमची गरज, पूण तें जेवण बऱ्यांतले बरें आसचें आनी आमी ते बऱ्यांतल्या बऱ्या रेस्टॉरंट वचून जेवचे तें गरजेचें न्हय. जायते फावटी आमी अशें केन्नाय करता आनी हातूंत कांय चूक ना म्हणून आमी आमकांच समाधान दिता. पूण ह्या संवसारांत जायतो लोक असो आसा जांकां एक वेळाचें जेवण पासून फावो जायना. हें आमी विसरता. आमी हे परी वस्तूचे आशेक लागून वस्तू घेत रावप आनी ह्या कारणाक समाजांतल्या गरिबांक वस्तू मेळप ना हें सारकें न्हय. आयच्या संवसारांत जबाबदारेन वावुरी नपयत जायत वता. जबाबदारी घेवपी भोव थोडे आसात. जायतीं आंदोलनां जशे परी ते #MeToo आंदोलन जाणें आख्ख्या संवसारांत बोवाळ घातलो. मनीस आपल्या करण्याची जबाबदारी घेना हाचें स्पश्ट उदाहरण जावन आसा. रस्त्याचेर जातल्या उपसोगांचो वाडटो क्रमूय मनीस जबाबदारेचो उरोवंक ना हें बेस बरे तरेन खुणायता. प्रार्थुया. मोगाल बापा, तुजें उतर मानून घेवंक आमकां तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आळाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.